हे शिक्षाष्टकम ताची उट्टू कनेक्टेड आसा. म्हणजे एक पळयल्यार हे विशय इतलो व्हड आसा हे गोपी गीताचो की खंडित म्हणल्यार कोणी भक्त जाल्यार ह्या विशयान तूं उलोवचें म्हाका दिसताली ती तसली की हो विशय इतलो व्हड आसा ताचे खातीर आमगेले कांय क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार हे शिश्टाष्टकम सिरीजान तुवें संचे सत्ताचे 8 श्लोक अशे आसा की ते गोपी जनाल टू रिलेटेड आसा. आणि चैतन्य महाप्रभूने ते अवतार जालेले ते गोपी भावान न्हू. सो कश जाल्यार ते तांगेल महिमा गोपी गीता विशय हे भागवता दशम स्कंदा विशय ते ते ताचे विशय सांगनासी हे शिष्टाष्टकम संची साताचे 8चे श्लोकाचे विशय आमी कसनय डिस्कशन करूं जायना. सो कसनय क्वालिफिकेशन नासल्यारूय आमी पुराजन मेळ्ळो आयचे हे कन्क्लुडिंग सेशन 29th. सो पुराजना तुमकां स्वागत आसा. तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशन मुखार सिता. सो ओवर लास्ट 28 वीक्स 28 सेशन्स आमी हे शिष्टाष्टकम सिरीज श्लोक बाय श्लोक आमी ताजे विशय करता आशिल्ले डिस्कशन. सो आयच्या सेशनान तूं हे कन्क्लुडिंग सेशन म्हूण पळोवया. हाजी ध्येय एक आशिल्लें की आमकां देवाल नामस्मरणा पशी देवाल नांवा पशी आनीक आमगेले एक अटॅचमेंट आमगेले एक आसक्ती वाडून येवं. सो त्यांची मागून प्रार्थना करून सेशनात तो मुखार सुद्धा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता मी 8 श्लोक चैतन्य शिष्टाष्टकमाचे म्हणून या सेशनला मुखार घेऊन तुम्ही सायमल्टेनियसली पळून सांगता वचचे. चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुतिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्. नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः. यांचे पोट विशेष शिष्टाष्टकमाचे की चैतन्य महाप्रभून दाखवून दिलेलं असं की देवाल नामस्मरणांतून काही व्यत्यास ना आणि पुरा शक्ती देवानं देवाल नावा भितर घालेलं असं म्हणतो तशी आम्ही भावानं त्या देवाक उडगास करता तागे नामस्मरण घेऊन त्या प्रकारान देव पावतलो हो विश्वास चैतन्य महाप्रभू हांतू हे शिष्टाष्टकम सांगतात. तिन्ही श्लोक. त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मानतेन कीर्तनीय सदा हरि. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहे तुकी त्वयि. अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकनिशितं वपु कदा तव नाम ग्रहिणे भविष्यति. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं
शून्यायतं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे. आश्लिष्य पाद आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पतो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा. मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा. या श्लोकांत चैतन्य महाप्रभून सांगचे असं की देवा तुंची मेगेल नाथू, तुंची मेगेल एक देव, आणि हांव तशी आसतलो. कशी आसो तूं म्हाका पटोवन धरी, और तूं म्हाका तुगे दर्शन दिनासी राबो. कशी आसतली कसं जावं तें कोर देवा. जाल्यार तुंची मेगेलो केदनेच मत प्राणनाथ तूं तुंची मेगेलो वर्शीप पीपल लॉर्ड म्हणटात पण तुंची मेगेलो मेगेलें पुरा भक्तीचें एक प्रकार लक्ष तुंची देवा. तू चैतन्य प्रभू सांगता असं. सो तें एक देवाल खातीर तें प्रेम म्हणटात पळय तें निर्मल शुद्ध भक्ती हाची एक चरम म्हण एकदम म्हणटात पीक म्हूण येते. हाजे की ना मुखार कसले ना प्रेम भक्ती तू. आणि चैतन्य महाप्रभू हे गोपी भावान हे प्रार्थना करता आसत म्हूण पळयता कशी काय गोपिका स्त्री राधाराणी देवाल खातीर कसं ती एक प्रीत अशी त्यांची एक भावनेन चैतन्य महाप्रभू म्हणटात पळय एक प्रार्थना करता आसत म्हूण पळयता मत प्राण नाथ असतू सैव ना परा. म्हळ्यार हे हायेस्ट समिट ऑफ लव्ह म्हणटात पळय कशी आमी म्हणटात पळय पुराची पर्वतांत माउंट एव्हरेस्ट पुरा पशी होड म्हणून तशी जे श्लोका आसता एक भावन आसा ते भगवत भक्तीचे ती पुरापशी एक व्हड भावना हे उत्पन्न प्रकट करता आसत ती त्यांनी दाखवून दिता आसत ती चैतन्य महाप्रभू. हे संची 27-28 श्लोक एक प्रकार त्यांची भावने वैरी आसा म्हूण पळयतात की कसले की संची श्लोकांत आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभू कसन कसन ते परिणाम जाता कशें कशें तांणी ती भावना एक्सपिरियन्स करता कसन कसन जाता तांकां म्हणून अश्रुधारय त्या पुरा ते डिस्क्रायब केल्लें. आणि 27 श्लोकांत आमी पळयलेलें की देव तांणी सांगता की जगत शून्य म्हणून म्हणजे ही पुरा भावन पडलेला आहे पळय एक तेव्हा तू 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 नातले सगळे जगत त्या कसं नाही एक मिनिंग ना म्हणून. आणि 28 श्लोकांत पळयत की देवा तू म्हाका एक प्रकार तुका लोट आदान प्रदान जायनी हांव तुका कसं की मागून घेता दर्शन दी तू येयनी जाल्यारय अडना मत प्राण नातस्तु सएव नापर. खंयचे परिस्थिती असो कसले सिच्युएशन असो कसने जावं मत प्राण नात असतो तुंची मेगल्लो प्रितीचो देव म्हूण तशें सांगता आसंग. आनी कोणी न्ही कसने जावं तूं म्हाका पावल्यारी तुगेले आशिर्वाद तुगेले सानिध्याचे आशिर्वाद दिल्यार वय धीनातल्यार वय आश्लिष्य वा पदा पादरतां पिनष्टुमा. तूं म्हाका पटोवन धरी और म्हाका थंय येवं नाका म्हाका रिजेक्ट करी म्हगेले थंय येवं नाका. म्हळ्यार हांव सांगल्या म्हणके म्हगेल्या मनांत कशें एक आस तूं पावता म्हूण ते जायनातल्यार वेळ हाडटा म्हूण प्रभुपाद स्वामीन अनुवाद करतना सांगला म्हगेल मुखार तूं येयनातल्यार नॉट बिंग प्रेझेंट बिफोर मी जाल्यार तुंची म्हगेल देव. कसं की आमी पुरा जनान कसं एक देवाल उठू भक्ती करतात आमी तेन्ना आमगेल मनांत एक आश आसता आमी कसं की देवाल करतना देवान आमकां एक आशिर्वाद देवान पावका आमकां म्हूण. जाल्यार अंतू चैतन्य महाप्रभू सांगता ती देवा तूं पावनातल्यार अडना तुंची मेगेल देव. सो अशी एक हे म्हणटात पळय हें आमकां मना वच तशी न्ही हें एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल. आणि हीच भावना गोपिका स्त्रियालें राधा राणीलें तांगेली हीच एक प्रकाराची भावना आसा. सो आमी पळयत प्रीती करताना साधारण म्हणटा आमगेल अंडरस्टँडिंगा खातीर आमी पळयता प्रीती करताना एक विंगड विंगड लेवल्स आसा म्हूण सांगितलं. कसले की एक प्रकार म्हणटात प्रीती करताना म्हणटा एक पर्सन एक व्यक्ती विंगड व्यक्तीक प्रीती करता आणि विंगड व्यक्ती त्या पर्सनाक त्या व्यक्तीक आपास प्रीती दिता. सो हें नॉर्मल आणि तांचे तूं दोग जनाक एक प्रकार सॅटिस्फॅक्शन दिता त्या प्रितीचे आदान प्रदान जावन. सो हें एक लेवल नॉर्मली प्रीती करचे आनी प्रीती आपास एक्सपेक्ट करतात हें नॉर्मल लेवलाची पुरा जना आमगेली हीच एक आश आसता आमगेले फॅमिलीन जावं और देवाल ओट्टू असो आमी केन्ना की देवाक भक्ती प्रीती दिता तशी आमगेल्या मनांत तसं की देवा नैतिकल प्रीती आमगेले वयर आसूं का. सो हें एक लेवल दोनीच एक लेवल अशें पुरो की एक व्यक्ती विंगड व्यक्तीक प्रीती दिता जाल्यार तो विंगड व्यक्ती कॅर करना.
ह्या एक प्रकाराची प्रीतीची एक पर्सन एक करताच प्रीती तो विंगड व्यक्ती ताका प्रीती करना असेल त्या रिलेशनशिप चड वेल चलना नॉर्मली तसले की दोन्ही सायड तुका आदान प्रदान असलं मात रिलेशनशिप वचून सो हे आनीक लेवल आणि थर्ड लेवल आनीक एक प्रीती म्हळ्यार की एक व्यक्ती अनेक व्यक्ती प्रीती करता आणि तो व्यक्ती विंगड व्यक्ती प्रीती करता म्हळ्यार ह्या प्रीती करची म्हूण सेकंड लेवलान तशें आशिल्लें की प्रीती करना हे थर्ड लेवलार अशें दिसता की त्या व्यक्तीक ताणें रिजेक्ट केल्लें कसलें की विंगड कोण की पर्सना प्रिफर केल्लें म्हणून सो हें तर तूं अशें आसतना कसं एक रिलेशनशीप दवरचें म्हळ्यार साध्य ना तें कसलें कितें रिजेक्ट जालेलें न्हू मागीर कशी प्रीती करूं येता सो तीन लेवल आमी पडलेलें की प्रीती जाता आदान प्रदान सेकंड प्रीती करता जाल्यार विंगड मनुष्य विंगड व्यक्ती तो विंगड कॅर करना आणि थर्ड म्हळ्यार की विंगड व्यक्ती विंगड कोणाक प्रिफर करता म्हळ्यार ते रिजेक्ट जालना जाल्यार तांतू प्रीती आसूच म्हळ्यार ताकाच हे शब्द हे शब्द देव सांग शेतरी म्हाका सांगता लंपट म्हणून म्हळ्यार हातू देवान पडलेलें अशी तें देवान लिहिलें तशें आशिल्लें की कृष्ण ती सकट गोपिका स्त्रिया उठू तांगेल ती भक्तीन तो आदान प्रदान करता आशिल्लो तेणे एक पण राधा राणी दिसता विंगड गोपी ओट आसा कृष्ण आनी तिका दिसता आशिल्लो हांव खंय चमकला तो सो तांगेल ती एक भावना आमी पळयत की म्हाका सोड न्हू विंगड केला वर्ण विंगड जना उठू चमकल्यार देवा म्हाका रिजेक्ट केल्यार तुवें म्हगेलो आदान प्रदान करनातल्यार वय म्हगेलो तूं प्रीती करनातल्यार जाल्यार तुंची म्हगेल देव म्हूण तसल नमून ते तांगेल एक निर्मल प्रीती सेल्फलेस लव म्हणटात पळय कृष्णाल खातीर आशिल्लें तांगेल कसं नाशिल्लें कृष्णान कुशेर आसूं का म्हूण विंगड कसं ना तांकां प्रीती मेळटा की ना कृष्णाल कृष्ण कोणा आशीर्वाद दिता कोणा पावता कोणा लोटस कोणा भावन तागेले प्रीती दिता ताचे विशयी तांकां कसं ना कृष्णाने खुशी आसूं का म्हूण ताका हें आमकां मन अवस्था असेल तत्व नाशा पुरो जाल्यार हें एक म्हणटात पळय व्हड भक्तान तें कसं सांगिल्लें ते सिंपली हांव रिपीट करता असं असले की आमी पळयत की उद्धवाल दुखून हाका कळटा की अक्रूरतास म्हणून अक्रूरतास कृष्णाक मथुरा घेवन वचचे खातीर म्हणून तेन्ना तांणी कसन्यापुणी रात्री गोपिकाचेन पुराचेन लेखता ती की फाल्यां कसन्यापुणी जावका जोर पावस हुंवार येवका कसन्यापुणी जावका आनी कसन्यापुणी व्हड विशेष जावका की अक्रूरा येवच्या जावच्या नज म्हणून तशी त्या प्रकारार ते धांची स्कंदान हें पुरा विवरण केलेलें आसा हें कसन जाता म्हणून तांणी सेपरेट जाता आनी सांगतात की व्हड हुंवार पावस येवका आनी कृष्णा वचचे नज म्हणून आनी तांणी प्रार्थना करतात की सनेपुणी जावका कृष्णान मथुरा वचचे नज वृंदावन सोडून आनी मागीर तें त्या दिवस येता की शॉर्टर सांगता जाल्यार त्या दिवस येता मागीर अक्रूरू ते रथार बसता म्हूण सांग कृष्ण आनी बलराम त्या अक्रुराल रथा बसता म्हूण तेन्ना तांकां दिसता खंय आतां कसं करचें बाबा म्हळ्यार तांगेली ते गुप्त जावन आशिल्ली ती एक प्रीत आशिल्ली कृष्णाल खातीर जाल्यार हें पंता तांकां तें सहन जायना म्हणटात पळय आनी देवाल ती लिला तशी ते अरेंजमेंट केलेलें आसा व्रजलीला कसले की तें व्रजलीला अशी की ते निजावन ते फुडें काळाच न्हू ते म्हळ्यार त्या समयाचे तशी अ, गोपिका स्त्री त्या टायमार बायल मनशां अशी मुखारसून येनात आशिल्ली खंयच्या विशयान म्हापशी रावची न्हू जाल्यार देवान अशी ते लील करून दाखयलेलें आसा की तांगेली प्रितीन तूं तांणी समाज कसन म्हणटलें त्या कसने ताजे विशय लेख नासी अक्रुरान घेवन वता तांणी पुरा जन देवाल रथा लागी येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या वेळान तांगेली ती प्रीती दाखोवच्या खातीर हें लील केलेलें आसा म्हणून पुरा जनाल येद्रा पब्लिकली तांणी अक्रूरा येद्रा ते येवन ते रथा दवरचे की वच्चे सोडून नज म्हणून कसले की तांणी ताची फुडली रात्री कृष्णा मेळ्ळेलें तांणी ते रासलिलांत आशिल्लीं तांणी आनी त्या पुरा निपोवन आशिल्लें जाल्यार हे समय तांकां म्हणटात पळय तांगेली ती भावन चुकूशें जायना तांकां कृष्ण वत म्हळ्यार तांकां तें सहन करूं जायना आनी भागवतमान ते श्लोक आसा श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाण विरिहातुर ह्रीशम् व्रजस्त्रिय कृष्ण विसिक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुरुधु स्म सुस्वराम् गोविंद दामोदर माधवेती शुकमुनीन सांगचे आसा की तांणी ह्या पुरा
पुरा व्रज ह्यांनी गोपिका स्त्रिया इतले तांगेल त्या कृष्णावर अटॅचमेंट आशिल्लें की तांकां तें सहन करचें जायनी म्हणून एकदम एजिटेट जालें तांणी की आतां देव वताच म्हूण मथुरांत आतां नांव येतो हो आतां आमी ताका पळोवचें मेळना हांवें ताकाची ह्या समयार तांणी तांगेल पुरा लज्जी कसं आशिल्ली पुरा त्या पुरा सोण घट्टी म्हूण रडली काय हे गोविंदा हे दामोदरा हे माधवा म्हूण गोविंद दामोदर माधव येती म्हूण सो हांगा कृष्णान वची म्हूण जाल्यार तेन्ना तांणी हे श्लोकांत शुकमुनीन सांगिल्लें आसा विसृज्य लज्जाम लज्जी पुरा सोण तांणी मुखार सून आयलीं ती म्हण हे तांचे स्कंदाचे हांव एक आमी हे काणी पळयत आनी ते तांणी सिदा मुखार वता ती आनी पब्लिकली देवा अशी सोडूनच तूं सोडून वचचें नज आमकां ती तूं गेल्यार आमकां आमकां जिवंत रावची नाका आमगेल जीव काण घे तूं अशी म्हण सांगता ती आनी तांणी पुरा ते म्हणटात पळय त्या रथा मुखारी रथा पंदा पुरा येवन पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना मुखारसून वचचें जायना तांकां कृष्ण रथार तकून तोकू दिवन सांगता खंय हांव आतां म्हाका वच्चू का पडटलें म्हाका वच्चें नाशी राबू जायना जाल्यार हांव तें म्हगेलें काम जालें सुद्दां फुडलें आपास येता म्हूण तसलें तें पुरा उतर सांगून फुडलें येता म्हळ्यार म्हाका थंय रावची नाका मथुरांत हांव फुडलें आपास वृंदावना येता म्हूण कृष्ण तांकां आश्वासन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी जीव गोस्वामीन हे हातूंत हो विशय चिके विवर्सून सांगचे आसा गोपाल चंपू म्हूण तांणी बरयल्लें ग्रंथांत की तांतू मुखारसून कृष्ण आपास येयना मागीर फुडले मथुरा तकून आनी कृष्णान केन्ना कंसाचो वध करचे आसा तेन्ना तें आतां तो कंस आशिल्लो यदुवंशाचो राय तेन्ना ते हे ताचे तागेले किरीट काण कृष्णा दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना आनी म्हळ्यार आनी तुमचे आमगेले राय म्हळ्यार ताणें कंसा मारली ना तेन्ना कृष्ण सांगता खंय हांव वृंदावनांत तूं गाय चरयतलो म्हाका हें पुरा किरीट आनी नाका हें किरीट तुमी हे राय करचें म्हळ्यार उग्रसेना कोरका तुमी तांणी मालगड आसा ती तांकां कोरका म्हूण सांगता तेन्ना तेन्ना ते वसुदेव आनी ते पुरा ते मथुरांत आशिल्लीं सांगता ती की तूं आमगेल पुत्र तूंच मुगेल कसलें कितें आकाशवाणी जाल्लेलें आसा की वसुदेवाले आठाच पूत तूं येवन कंसा मारतलो आनी तूं आज कंसा मारला ताजेर हेंच सिद्ध जाल्लें की तूं वसुदेवाला हाडटा पुत्र म्हूण तें आयकल्यार कृष्ण सांगता ना 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 हांव वृंदावना वता तुमी म्हाका संख्य कामा खातीर आपयलेलें तें संख्य एक जाल्लें आतां कंसा तुमकां संख्य एक भंय आशिल्लें आतां तागेलें वध जाल्लें आतां तुमी पळोवन घेयात ती हांव वता पासून तेन्ना तांणी यदुवंशांनी पुरा सांगतात की पळय कृष्णा कंस एकलो न्ही तागेलो मस्त सकट जन राक्षस आसा ती तो एकलो न्ही तांणी पुरा आनीक जिवंत आसत न्हू तूं तांकां मारला जाल्यार ते असुर राक्षस कितले सकट आसत ते कृष्ण कंस म्हळ्यार साधारण मटा न्हय आशिल्लो तागेले म्हळ्यार इतले सकट मित्र आनी तांणी पुरो आशिल्लीं ती आनी तांणी आनीक कंट्रोलांत येयनीत मू आनी तांकां कळ्ळें की तांगेल तो कंसाक तांणी मारल्या म्हणून ते कोण कंसाल पुरा साथीदार आसा ती ते असुर तांकां इतलो कोप येवचे पुरो की कोण हे आमगेले कंसा मारल्या म्हणून आनी तांणी येवन आमकां आनी मारूसूर केल्यार आनी ते तांणी पुरा येवन आक्रमण करताना कृष्णा तूं हांगा नासल्यार मथुराचें रक्षण कोण करचें म्हणून सो त्या प्रकार तांणी म्हणटात प्रॅक्टिकली देवाक फोर्स करता ती आंगारा बुकावून आनी कसं करचें असल परिस्थितींत हे देवा लिलाची जाल्यार ह्या परिस्थितींत तूं कृष्णाक आतां हे नंद महाराजाकय आईल आस नंद महाराज थंय तो पुरा हे पुरा विशय आयकता आस अशी पुराय उलोवन घेता आसता ती कृष्ण आंगारा बुका म्हूण नंद महाराजाल मनान तुय ते म्हणटात पळय तांकां मनाका व्हरूं जायना की कृष्ण तागेलो टापास येयच ना म्हूण वृंदावनाक की हे कामा खातीर आयला आनी आतां वचची ना सो ते एक्सेप्ट करचें साध्य ना नंद महाराजाक आनी हो विशय वय की अशी पुरा उलोवन घेता आसत की तो वसुदेवाल पुत्र तांगेल पुत्र न्हय म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता की पळय तांणी सांगता आसा ती अन्ना म्हणून नंद महाराज सांगता थंय की आठटा पुत्र वसुदेवान कंसा मारची ती आकाशवाणी जालेली आनी हांव मारलें तांकां हांव तांगेल यदुवंशांतू जाल्लो हांव वसुदेवाल पुत्र म्हूण सांगता आसा ती हें पुरो आयकता आनी नंद महाराजाक सहन करूं जायना खंय घडी घडी हांसता खंय घडी घडी रडता खंय तो आनी म्हळ्यार इतले एक प्रकार डिस्ट्रेस म्हणटात पळय ते सहन करूं जायना
आणि घट्टी घट्टी हसून सांगता काय, ओ हो हो, आज कसन मेगेल भाग्य म्हूण म्हळ्यार सार्कास्टिकली तें कसन भाग्य असं हळूहळू राया काला जन पुरा सांगता आसत की आमगेल वृंदावनाचे आमगेल पूतू नंद महाराज नंदाल आणि यशोदाल पूत तांगेल पूत म्हणून क्लेम करता असत म्हणून घट्टी घट्टी तशी म्हणून हसतके जाल्यार ते मना भारी ते दुःख आशिल्लें तांकां म्हणजे कसं की एक लीला जाता आसतना ते नंद महाराजा तें सहन करचें जायना म्हूण पळयत मात तें कशें म्हणटात पळय ते समय जाता जाता नंद महाराजाक कळटा की सांगता कृष्णान येवचें म्हणजे ते चान्सीस उण जाता आसत ते पुरत आनी ते एक तशें म्हणटात पळय ते एक परिस्थिती थंय निर्माण जाल्ले कृष्णानाक साधारण म्हणटा आतां येवचें जायना फुडलें पूण नंद महाराजाक कळटा ताण कसन म्हणल्यार जायच ना म्हूण ते नंद महाराज रोवन सांगता काय कृष्णाक हांव यशोदा वचून कसन सांगचें हांव रजवासी पुराजनाक वचून कसन सांगचें हो विशय तेन्ना कृष्ण सांगता की सांग तांकां न्हू की हांव फुडलें येतल ಸ್ವಲ್ಪ काळान म्हूण आनी म्हाकाय येवका न्हू वृंदावनांत तूं आता ह्या पंथा एक पळयल्यार एक प्रकार पळयल्यार कृष्ण 10 वर्सां मात जाल्यारय आमी पळयत की तो क्षत्रिय वय आनी 10 वर्सां आसतानाय ताका ते कशी ते व्यवहार करता आवस बापसुले ते यदुवंशाचे नाल ते पुराजन होडोड सेनापती जन आसती तांगेल्याक कशी व्यवहार करता म्हूण ते देव ते तागेले ते एक व्यक्तित्व दाखयता ह्या 10 वर्सांच्या आयुरीची म्हूण ते दाखयलें सांगिल्लें आसा आनी आनी व्रजवासी आनी कृष्ण सांगता काय तांकां की तूं वचून सांगता कसलें की हांव मथुरा आसतना हांव मथुरा जेन्ना कसलें की कंसाल विंगड पुरा मस्त सकट असूर आसा ती हांग न्ही हांगे येवन मथुरा वयर खंडीत तांणी आक्रमण करतलीं तेन्ना हांव मथुरा असू राबताना तांगेलें रक्षण करताना तेन्ना म्हाका वृंदावना हांव येवचें जायना न्हू सो तांणी हांगा मथुरा आक्रमण करताना तांकां कनेक्शन कळ्ळें की म्हगेली प्रितीची जेन्ना वृंदावन आसा ती तेन्ना हांव थंय येवचें नातल्यार थंय आक्रमण केल्यार ताकाची तुमगेल्या रक्षणा खातीर हांव थंय वृंदावना येवचें जायना कसले आमगेले भितर तो संबंध आसा म्हूण तो विशय भायर पडचे ना चड मथुरा आसतनासो जाल्यार हांव वृंदावना येवन रावचें ಸ್ವಲ್ಪ काळ मथुरा येवचें तेन्ना पुरा असुर जेन्ना कळटलें की वृंदावन वय कसन की एक प्रितीचे विशय कृष्णाले म्हणून तो विशय चड आमी ते दाखोवन दिवचे नाका म्हूण तेन्ना कृष्णाक कळटा न्हू नंद महाराज व्रजवासी जन म्हळ्यार कशी म्हूण कृष्णाक चड कोणाक तसो ह्या सांगता पळय आनी तांगेल मनाक एक म्हणटा पळय आनीक एक कन्विन्स जावचे खातीर कृष्ण सांगता खंय की आमगेल गाय आसत न्हू ते गायकनी कसं जावचें नाचें म्हणून गाय म्हळ्यार तांकां जीव पुराचनाक तांकां कसं जाल्यार अडना तांगेले गायक कसं जावचें नाचें ताका कृष्ण सांगता खंय नंद महाराजाक की पळय आमगेले गायकनी कसं जावचें नाचें न्हू त्या असुरान येवन केल्यार आमी पुरात आत्ता खातीर टेम्पररी म्हणटात पळय आमगेले कसनय कनेक्शन दवरचें नाका म्हणून आनी तुमी कोणीय म्हाका मेळूं आनी येवं नाका ती म्हळ्यार कोणाक कळूं नज म्हूण आतां जाल्लें तुमी वच्चा ती वृंदावना देखून तुमी गोपिका स्त्री तुमी कोणी मेळूं येवं नाका ती ते पुरा असुर आनी एक पंथा तांगेले पुरा वध जावं ते पुरा एक पंथा म्हणटा पळय ते कसन की एक ते आक्रमक ती परिस्थिती आसा कोणी येवन मारतली त्या पुरा एक पंथा जावं ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ ताचे नंतर मागीर अडना म्हूण सो ताकाची हांव येवन थंय राबचें आनी मागीर हें पुरो जल्स हांव खंडीत आपास येता वृंदावन त्या तोळ ताका एक कनेक्शन दिवचें नाका म्हूण आमगेले भितर मस्त प्रीती आसा ताका तुमकां जावचें ते जना कळचें तशें जावचें नज म्हणून तशें सांगता हांव आनी आमी पळयता की अ, हें आसल पुरो इन्स्ट्रक्शन कृष्णालें दिताना आमी पळयत न्हू की आमकां एक पंथ दिसचे पुरो कृष्णान मथुरा आशिल जाल्यार आनी मथुरा येनातल्यार हांनी वचचें तशिल न्हू गोपिका स्त्री आनी हे विरह भाव कसल्याक तांणी वचून मेळ्ळी हवे तशिल न्हू ना जाल्यार आमी पळयता कृष्णान स्पेसिफिकली तागेलो आदेश आसा आज्ञा आसा की कोणी येवचें नज तुमगेले खातीर आनी वृंदावनाची गायचे खातीर वय येवचेक नज म्हूण कृष्णान सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारान आमी पळयता की ताका तांणी वचचें नात कोण आनी कोणीय राक्षस कसं सूर आयल्यार वृंदावनांत आनी येच ना ती ताकाची एक पंथ अशी सांगिल्लें आसा की गुप्तचर जावन कोणीय एक वृंदावनात तो मथुरा येवन दूर दोखून कसं नाही पुणी पळोवन वता आशिल्लीं अशींची म्हळ्यार आपास येवन सांगच्या खातीर की कसन जाता असं म्हूण
जाल्यार कोणी डायरेक्टली कृष्णा मुखार येयनी ती कॉन्टॅक्ट करू ट्राय करनी. त्या समयार पळयता की कितली काळ व्रजवासी कोणाक कृष्णा वयली इतली प्रीत आसा, स्पेशली गोपिका जन तांगेलें तें कसन म्हणयत तांगेले ते विरह भाव तांणी दूर आसून आमी पळयत कसन एक प्रकाराचे कश्ट जावन आसचे पुरो म्हूण सदांच तांगेले मनांत ह्यांची सकाळ जलसिता आज कृष्ण येतलवे, आज कृष्ण येतलवे, आज कृष्ण येतलवे. एक पण तशें दिसता कृष्ण केन्ना येयसना दिसता न्ही. जाल्यार ह्या पुरा परिस्थितींतून तांगेली प्रीती कृष्णा खातीर वाडता वता अशी कसनय तांगेलें तांणी ते कृष्णा खातीर भक्ती प्रीती कसनय उणी जायना म्हूण ना. आणि एक चैतन्य चरितामृत सांगचे आसा राधा राणीन ते अशी एक म्हणटात पण तीन एक उत्तर सांगचे आसा की कसने एक रानाच प्राणीक केजा भितर घाल्यार पळय म्हणटात पळय एक पण प्राणी असल्यार ते वायल्ड एनिमल असल्यार ते केजा भितर घालतात न्हू आणि ते केजाक उज्ज लावन सोडल्यार त्या भितर अशी प्राणी कसन तडफडतली. म्हळ्यार एक तर केजा भितर असल्यार तांकां राननाशी प्राणी खंयचे भितर बांदून घाल्यार तांकां ते सहन जायना. आणि ताची वयर कल्पना करया ती ते खंयची केज दवरला ताका उज्ज लावन ते हुन कोण सोडला म्हळ्यार ते भितर आशिल्ली प्राणी कसन तडफडतली तशी आमगेली अवस्था जाल्या म्हणून. आणि म्हळ्यार तसो प्राणी खंय एक चिपकून कशें धांवचे मेळ्यार ते धांवन वतले न्हू प्राणी तशे. राधा राणी सांगता आमगेली अवस्था तशी जाल्या आतां म्हूण तसलें एक तें उतर आसा म्हूण. म्हणजे ते विरह भावना तें कसन तें एक उज्ज पळय ते अग्नी ते आमकां सहन करचें जायना. आमी केन्ना की आमी हे जीव सोडता आशिल्लीं ते एक्चुली आमकां हें जायना जाल्यारय आमगेली ती मन खंय की एक आश आसा की तूं येतल आपास आनी आमकां तुगेली सेवा करचें मेळटली. आनी तुवें सांगलां न्हय की हांव येता म्हणून आमी ताका नेवडूगास करता ती कृष्णा तुवें सांगिल्लें की हांव येतलो म्हूण आनी आमकां आश आसा की तूं आमकां सोडून घालना तूं येतलोच म्हूण. सो त्या प्रकाराची आमी पळयत की तांणी राखून राबता ती कृष्णा खातीर कृष्ण येतलो एक दिवस कृष्ण येतलो आनी तांकां दिसता की कृष्णाकय दिसतलें की आमी इतले काळ दोकून राबयलीं ती आनी ताकाय वायट दिसच्या पुरो पक्कन आमी थंय दोकून आमी पक्कन तांणी तांकां हें बी दिसता न्हू आमी पुरा जीव सोडल्यार कृष्णाकय दिसच्या पुरो न्हू हांव सांगिल्लें हांकां हांव येता म्हणून आनी अशी कसल्या केलें म्हणून ताका नाका ताकाय तशें दिसचें नज ताका तांगेलें तें मन मागीर तशी येता की कृष्ण येतलो आनी आमी कृष्णाक सेवा करतलो आनी ताण आपास येयले तेन्ना आमी रेडी जावन आसूं का. सो एक प्रकार पळयता की सकट भावन येता गोपिका स्त्रियांक मनांतू जाल्यार अंतारी एंडारी तांकां एकू विशय तांगेले मनांत की देवाल सेवा कशी करचें ताका कशी खुशी करचें म्हणून तांणी पुरा तांगेले देवाल खातीर तांणी सोडून दिलेलें आसा. एक प्रकार कृष्णान एक प्रकार पळयता की रिजेक्ट केला म्हणकेची की तो मथुरा वचून रावला तांकां मेळूं येना जाल्यार सांगलां ताणें एक उत्तर हांव येता. सो आतां आमी हो एक विशय पळयता की भागवत म्हळ्यार असले एक ग्रंथ की तांणी दाखोवन दिलेलें आसा की भक्ती खातीर कसले होड सानू कसले ना म्हणून हे एक आमी हो विशय भागवतमाचो पळयत कृष्ण कितली काळ येना पास जाल्यार गोपिका स्त्रियां कसने ती भक्ती उणी जायना म्हणून आमी पळयत भागवतम कसन ते समाजा त्या टायमार आशिल्लें कसन की एक म्हणटात पळय नियम आसा और समाजार एक चलची रीत आसा कोणा रिस्पेक्ट दिवका कोण मुखारसून येवका हें पुरा भागवतमांत आमी एक प्रकार पळयत की तें भक्ती मुखार कसने न्हय म्हूण तें आमकां दाखोवन दिलेलें आसा. कसल्याक की आमी पळयत की जनरली पळयत की ब्राह्मण म्हळ्यार क्षत्रियाक ना होडू संन्यासी म्हळ्यार ग्रहस्थाक ना होड पदवी तांगेली. जाल्यार आमी भागवतमांत काणी पळयत की अंबरीश महाराजू ग्रहस्थ आशिल्लो क्षत्रीय आशिल्लो जाल्यार ताका कसन दाखोवन दिला दुर्वास मुनी की ना होड स्थान दिलें ना ताका. दुर्वास मुनी संन्यासी जावन आसा ऋषी मुनी तो जाल्यार अंबरीश महाराजू क्षत्रिय आनी ग्रहस्थ ताका व्हड स्थान दिलें आसा. म्हळ्यार भागवतान ते रूल ब्रेक करून सोडलें की ग्रहस्थ हांदून म्हळ्यार भक्ती कोणाली चड आसा म्हूण भक्ती आसता जाका आनी दुर्वास मुनी की ना व्हड आसा म्हूण. मागीर आतां आमी पळयत इंद्र देवता ते व्हड पदवी आनी वृत्रासूर असुर जावन आसा तांगेले कांय कंपॅरिजन ना निजावन जाल्यार वृत्रासुराले भक्ती आशिल्ले निमित्त अशी ते भागवतमान दाखोवन दिलेलें की तागेल भक्ती विशय
तागेल महिमा विशीं सांगला म्हळ्यार असुराक देवता की ना होड कोण दाखयलेलो आसा. सो त्या प्रकार आमी पळयत कसन की तें एक ट्रेडिशनल जावन आशिल्लें तें मन जनांत, जनसमुदायांत कसन तें एक मन आसता पळय की हो होड हो सान आनी तूं दाखयलें भागवतमान तूं की होड सान कांय न्ही, भक्ती मुखार कसने ना म्हूण तें क्लियरली एक प्रकार दाखयलें आसा. आनी तोच विशय आमी गोपिकास्त्रियांत पळयता कसलें की गोपिकास्त्री पळयल्यार तांणी तें व्रजवासी म्हणटात पळय साधारण जावन आशिल्लें म्हणटात पळय, तांणी काय व्हड ऋषी मुनी न्ही, बायल मनशां आसा अशी कांय न्ही की तांणी तपस्वी जावन तांकां दाखयलेलें आसा और तांणी कसं व्हड म्हणटा पळय विद्वान म्हूण तसले कसं तांगेले परिचय दी न्ही. जाल्यार कसन दाखयलेलें आसा तांगेली ती निर्मल जावन आशिल्ली शुद्ध प्रिती कसने मुखार मातशी पळयना तिले कृष्णाल खातीर तें ऋषी मुनी की ना व्हड विशय म्हूण पुरा ते धांची स्कंदान तांगेले ते लास्टार ते म्हळ्यार कोणाले भक्ती तांगेल भक्ती कंपॅरिझन करूं जायना आनी ते हायेस्ट एग्जाम्पल तांगेले भायले दृश्टीन पळयल्यार तांणी भारी एक साधारण जावन बायल मनशाशी दिसच्या पुरो पण घरांत आसा ती घराच काम करता ती गायची काम करता ती रांदप करता आसा ती आनी अशी काही ऋषी मुनी विद्वान नाही दाखयली जाल्यार आमी पळयत भागवतमान हें वय दाखयलें तांगेलें असल स्थान दिलां की खंयचे व्हड ऋषी मुनी उद्धवूय सांगता म्हूण तो इतलो विद्वान जावन आशिल्लो की तुमगेले चरण धुली मागीर माथ्यार पडू का म्हणून म्हळ्यार भागवतमान तें एक व्हड विशय दाखयलेलें कसने भक्ती मुखार कसने ना म्हणून व्हड सान कोणी ना कोणाल भक्ती चड आसा तीची श्रेश्ठ म्हणून ती गोपिका स्त्री ती प्रीती आसता कृष्णाल खातीर आमी ते पळयता तातूंत तें एक परकीय भाव दाखयलेलो आसा म्हळ्यार तें एक प्रकार तें निरंतर जावन आशिल्लें तें शाश्वत जावन आशिल्लें तें माधुर्य रस कृष्णाल आनी त्या गोपिका स्त्रियाल मध्येन तूं आनी आमी पळयता की खंयच्या विशयान तूं तें एक म्हणटात पळय कश्ट येता अडचण येता तेन्ना ते आनिके ताचे ते झाव का म्हणून ताचे विशयी आनिके आमकां मनांत घट्टी धरतात आमी शास्त्रांत ते आचार्यजन ते अशी दृश्टांत दिता ती की ते हस्तेक बांदून आसता पाययाक खंय वचचे नच्यो म्हणून मावतान जाल्यार तें बांदून आशिल्ले कडेन थंय तें फकत एक सान एक खंयचे एक शेड्डान तूं खंयचे एक सान एक जाग्यार ते हस्ते दवरला भितर बांदून जाल्यार थंय खंय बांदून दवरलो तो जाग आसा थंय उज्ज लागली म्हूण लेखे आनी ते हस्तेक ते उज्ज सहन करूं जायनी ते कशी कोणी भायर पडू करतलो न्हू ते हक्षी ताका पायया बांदून घालना जाल्यार चेन कितलें घट्टी बांदून घालना अशें पुरो थंय घट्टी लाकडाक आनी बांदून अशें पुरो ती तांडून तांडून प्रयत्न करता आनी तांडेल पेट्टा ती ते राज्य की सांकाळ की बांदिल्ली ती कुडकी जावन ती हस्ती भायर पडता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना तें हस्तेले माहुताक दिसचे पुरो हो हे परिस्थितीन तूं ते हस्ते ना ते सांकाळी कुडकी कोण भायर येयल्ले म्हूण हस्तीन कितलें तें पण हांव ते बांदिल्ले सांकाळी कांय प्रयोजन न्हय ती हस्तीन तूं कितलें मुखार एक प्रकार शक्ती आसा म्हूण तशींच एक प्रकार खंयचे मुखारसून वता कसं एक ऑपोजिशन असल्यार कसं आसल्यार म्हणटा बर्निंग फायर कशें तें उज्ज लागिल्लें नव्हतें ताका हस्ती कशी पुणी कोण भायर पडली तशींची ते एक प्रकार म्हणटात पळय तेन्ना ते हस्तेक तिगेले भितर आशिल्ली ते एक शक्ती कळटा सो तसले एक परिस्थिती आचार्य सांगता ती गोपिका स्त्रियान कृष्ण येईना तेन्ना म्हणजे एक प्रकार कृष्णान तांकां रिजेक्ट केल्या म्हणजे ती एक परिस्थिती म्हणजे उज्ज लागल्या म्हणजे तांगेले खातीर ती परिस्थिती तेन्ना त्या परिस्थितीन तूं कशें तें हस्तेल तें शक्ती भायर उद्देन येता पळय तशींची ते विरहान तूं ते गोपिका स्त्रियाल ती निर्मल प्रिती ते आनीक वाडून ते भागवतान पुराजना दिसची तशी ते दाखोवन दितात तेन्ना कसले की आमी तावडले स्टार्टिंगार एग्जाम्पल डिस्कस केलें पळय की कशी एक तांणी त्या समाजान अशी कोणी पब्लिकली बायल मनशी मुखारसून येवन ते तांगेले प्रिती दाखयना तशिल्ली ती जाल्यार विसृज्य लज्जाम आमी ते स्तोत्रांत पळयलें तांणी कसने पुरा लज्ज सोडून मुखारसून आयली म्हणजे तांगेली ती प्रिती 10 जनांक दाखोवन दिवच्या खातीर म्हणून आनी प्रभुपाद स्वामीन हाजी तें हांव पुरो विशय भारी तें विवर्सून तें भागवत माझे दशमस्कंद तांणी ते कृष्णा बुकांत तुवें पुरो सांगिल्लो हो विशय सो कृष्णाल खातीर तांणी कसने करूं तयार आसा ती कसने लज्ज सोडूं तयार आसा ती कसने सोडूं तयार आसा ती म्हणून म्हळ्यार
तांणी दाखयलेलें आसा आनी तें कसन की कश्ट येता कृष्ण दूर आसतना तेन्ना आमी पळयत की तें कितलो व्हड आसा म्हूण तांतूची आमी भागवतमांतूची सांगिल्लें आसा पती सुतान वय भ्रात्र बांधवान अतीव लंघ्य ते अच्युतागतः गतिविदस्तदुत्कृत मोहिता किटवयोषित कस्त्याजेन निशी परंतु पळयत की गोपिका स्त्री त्यांनी प्रार्थना करता आसती की आम्ही पुरा पती सुतन म्हळ्यार बामणाक सुतान वय आवसपाक सुख भ्रात्र बांधवान पुरा आमगेल सगळ्या संबंधी त्या पुरा जनाक आम्ही सोडून तुगेले येता आसत कृष्णा म्हूण म्हळ्यार ते कसन की एक भितर वयले तांगेली ती लज्ज आनी भायर जन कसन म्हणटली त्या पुरा सोडून तांणी मुखार सून येवन तांणी अतिलंघ्य न्ही अच्युतागता आमी तुगेले आयली ती कसले गती विदस तव उद्गीत मोहिता म्हूण उद्गीत म्हळ्यार तूं ते कळेल वाजिता ना ते इतले मोहिता म्हळ्यार आमकां ते आयकल्यार म्हळ्यार कृष्णान ते कळेल वाजिता ना आमकां तें आयकल दिसता आमकां दिसता कृष्ण तूं आमकां आपयता आसा आमी वचूं काय म्हूण उद्गीत ते इतले ते वेणूच ते स्वर आसा मोहिता म्हूण तांणी सांगतात आमकां तेन्ना कसलें मन आयना आमी पुरा सोडूं तुगेल्या येता किटव योशिता कस्त्य कस्त्य जैनिशी म्हूण म्हळ्यार कृष्ण आमी तुगेले येता ते आमी पुरा सोडून येतात तुगेले खातीर म्हूण आनी आतां तूं आमकां सोडून वता आसवे म्हूण म्हळ्यार आमी एक प्रकार तांगेले ते भक्ती दाखोवच्या खातीर ते देवान लील कोण दाखयलेले आसा म्हूण दाखयलें आसा की तांगेले ते भक्ती स्तर कितलो व्हड आसा म्हूण साधारण न्हय तें तें एक म्हणटात हायेस्ट पीक म्हूण इट्स लायक भगवद्गीतान तांगचें देवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज सर्व धर्मान परित्यज्य म्हळ्यार कसने पुणी धर्मा विशय कसने आसो कसन तें तुमगेले खातीर तें कसन इम्पॉर्टंट आसा तें सोण माम एकम शरणम व्रज ताजे खातीर आमी पळयत गोपिका स्त्रियालें एग्जाम्पल सो कसने धर्मा विशीं आमगेले मनांत तशें हें आमगेले धर्म हें धर्म तें पुरा सोडून एकम शरणम व्रज म्हूण तशें सांगिल्लें जनरली आमी लायफान पळयत कसने वायट असल्यार तें आमी सोडका म्हूण भक्तींत आसतना ज्वेलरीची म्हळ्यार कसने तें करचें ना आशिल्लें कसने तें म्हणटात पळय कसने रुल्स आनी फॉलो करचें आमी सोडका देवाल खातीर म्हूण भक्तींत मुखार सुना कशे खातीर जाल्यार हें गोपिका स्त्रियान तें हायेस्ट लेवल ऑफ भक्तींत तूं वायट आशिल्लें सोडची न्हय कसन चांग आशिल्लें त्या मेहतांनी सोड कृष्णाक मुखार येता ती म्हळ्यार पुरा सोड मुखार येता ती कृष्णाल खातीर आनी तांतूय तांगेले मनांत कृष्णान पावनातल्यार तांकां प्रीती आपासून मेळनातल्यार जाल्यारय तांणी सांगतात कसं न्हय देवान चैतन्य महाप्रभून सांगल्या म्हणके मत प्राण नातस्तु सएव नापरा आमी जाल्यारय देवा तुगेली प्रीती करता ती सो ह्यांची ती एक भावना चैतन्य महाप्रभून अवतार घेतिल्लो आशिल्लो हें कसन ती एक भावना राधा राणीली गोपिका स्त्री आली कृष्णाल प्रती कसन नमुने ते एक प्रीती कसले तांणी तितली प्रीती करता ती देवान तांगेले मुखार नातल्यार वय आनी ह्यांचे पुरा जीव गोस्वामी ते गोपाल चंपून तूं सांगता आसत आनी ते गोपाल चंपू सांगता आसत ती आज एक लास्ट सेशन असो कंक्लुडिंगा खातीर ते 8 घंटे ते आमी कंटिन्यू करता आसत सो हें सेशन कंक्लूड करूं आनी एक नेक्स्ट 10 मिनिट्स कंटिन्यू करता न्हू सो हें एक प्रकार ते क्लायमॅक्स येता हे सिच्युएशनान तूं आनी गोपाल चंपून तूं जीव गोस्वामीन सांगिल्लें आसा की कृष्ण मागीर एक समयार वृंदावन आपास येवचें आसता न्हय आनी गोपिका स्त्री हांव तांगेली भेट जाता हें जेवचें म्हळ्यार दंतवक्र मान जातरी शिशुपाल आनी दंतवक्र मान जातरी ते जय विजय कोण ते हांगेले ते 3 पंथां त्यांनी जन्म घेवन ते म्हळ्यार रावण विभीषण ते पुरो रण घेवचे आशिल्ले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आनी हें जय विजय जावन तांणी येवचें आशिल्लें सो दंतवक्र मान जातरी मथुरा त्या एरियान तुची कृष्ण तांकां मारता आनी मान जातरी कृष्ण तागेले पुरा शस्त्र तोक दवरता पुरा शस्त्र तागेलें आशिल्लें आनी सांगता की हें पुरा असुरा मारची कार्यक्रम आशिल्लो हें पुरा जाल्लें आतां आनी आतां हांव वृंदावना वता आनी थंय वृंदावना वचचें आसता न्ही आनी भारी एक नमुने आमी कल्पना करूं जायना की कसन तांगेले एक मिलन आसचें पुरो ब्रजवासी जनाले आनी कृष्णाल आनी बलरामाल म्हूण
आणि बलराम आणि त्यांनी एक प्रकार त्यांनी गोपिका स्त्रिया त्यांनी मेळटा ती बलराम पुराजन आणि त्यांनी ह्या पुरा तांगेल मिलन जाताना गोपाल चंपून सांगितलं विषय जीव गोस्वामीनं की एक व्हड रथ येता म्हणून आणि ते रथ हारी पुरा जन व्रजवासी जन पुरा जन बैसून त्यांनी गोलक वृंदावनांतू अपास वता ती म्हणून सांगितलं असं त्यांनी अपास सांगितलं युनाईट जाऊन चॅरेट वता ती म्हणून आणि ते म्हणतात पळय ते बलराम कृष्ण आणि उद्धव अनेक रुपारी अपास वृंदावनांतू वर्तात की एक कृष्णन त्यांनी युनाईट जाऊन वता ती म्हणून सांगेल मग कृष्णाल्यांची अनेक रूप ते प्रतिबिंब अनेके रापून आणि अंगार आपता ती म्हणून ताकाची आम्ही पळयत पळय कृष्ण वृंदावना वता आणि ते आम्ही सांगितलं नव्हते शस्त्र सोडला ताणें ताका आम्ही जीव गोस्वामी ताची खातीर वय सांगता ती ताका कृष्णान पण मुखार युद्ध ही करणी म्हणून आणि ताकाचे अर्जुनाक आणि दुर्योधना सांगितलें की हांव एक सायडार राबता काही हांव शस्त्र घेना फाईट करना म्हणून कसं जालें की हांवच विषय जीव गोस्वामी कनेक्ट करता ती की दंतवक्रा मान तरी कृष्णान लेखील की हांव म्हगेल पुरा शस्त्र सोडून वतात वृंदावनांत ताका कुरुक्षेत्रांत पडलेले कृष्णान लढाई करनी पळय कसं शस्त्र घेवन म्हणून सो कृष्णान गोपिका स्त्री आवटू तागेल प्रीती दाखयलेली आसा मात ते तांगेल विरह भाव वाडोवन तांगेल ती प्रीती ते कितली वर्स तांणी सेपरेट राबून आशिल्ली ती जाल्यार तागेल प्रीती दाखोवन आणि कृष्णान सांगितलं हांव एक दिवस आपास येता म्हण त्या कृष्णान तागेल ते वचन दवरलेलें आसा म्हूण पळयत सो आता ह्या पुरा विषय आता आमकां साधक जावन आसतना आमी कसन की भक्तीन सान रितेर आमगेल रितेर कसन की प्रयास करताना आमी कसन आमगेल मनावर तशें सांगतो कसं की आमगेल मनान तू आसा की आमी देवाल नामस्मरण करता ती भक्ती करता ती तेन्ना आमकां एक कृष्णाल विशीं एक आशीर्वाद जावका देवान पावका तागेल ती एक आकर्षक जावन आशिल्ली ती एक तागेल ते एक म्हणटात पर्सनॅलिटी व्यक्तित्व ताचे विशीं आमकां एक स्पर्श जावका पूण असल पुरा आमकां मना येता आणि भक्ती रसामृत सिंधून तू रूप गोस्वामीन सांगले म्हणके भक्ताल चरित्र म्हळ्यार एक विषय म्हळ्यार त्यांनी केदने आशा बंद असता ती म्हणून केदने आश सोडा ती म्हणून कसलेंय जावं जाल्यार आमी आश सोडा ती म्हणून तसले एक प्रकार सांगिल्लें आसा आणि हातूंय पळयत आमी की गजेंद्रांनी ते प्रार्थना करताना माद्रिक्क प्रपन्न पशुपाश विमोक्षये मुक्ताय भूरी करुणाय नमोललाय तशी त्या गजेंद्रान सांगचे आसा ताका गजेंद्रान एक प्रकारारी हातू ते आशा बंद म्हणून कशी म्हण त्या गजेंद्रान ही प्रार्थना हातू आमी पळयत की म्हणटा कशी म्हण पशुपाश म्हळ्यार म्हाका तूं त्या सिसोडीन घट्टी मेकल पांयां धरलेलें ते पशुपाशान तांतू दोखून तूं म्हाका सोडयला म्हणून तेन्ना अशी हें एक भक्तान सांगिल्लें आसा तेन्ना देव गजेंद्रा निमगीत काय म्हळ्यार अशी तांगेल ते एक हें एक म्हणटात पळय आचार्य जन ते कशी ताचे विशय स्तुती करता आनी ताचे एक अर्थ दिता ती म्हणून आमी पळयत तेन्ना पशुपाशांत आसतना देव ताका हें प्रार्थनेन तूं मुक्ताय भूरी करुणाय नमो ललाय हें कसल्या गजेंद्रान हें शब्द हें प्रयोग केलेलो सांगिल्लें म्हणून ते आचार्यजन सांगतात देव निमगेत काय कसल्याक हांव तुका सोडून घेवका हें पशुपाशा दाखून ताचे खातीर गजेंद्रान सांगिल्लें की मुक्ताय म्हूण म्हळ्यार म्हाका पशुपाशान धरलां जाल्यार तूं मुक्ताय तूं फ्री आस ताका तूं म्हाका सोडून दी ताका देव सांगता जायत जाल्यार देव सांगता की वय हांव सोडयत तुका जाल्यार तूं कसं बंधनांत पडला पळय ते तुगेल कर्मा निमित्त न्हय मागीर हांव कसो तुका सोडोवका तेन्ना गजेंद्रान ताचे खातीर ते विंगड सांगचे भुरी करुणाय म्हूण हांव म्हगेल कर्मा निमित्त शिरकून पडला वय जाल्यार तूं भारी करुणामय ताचे खातीर म्हाका सोडून दी रे देवा म्हूण हांव तुका भायर पडी म्हूण चल्यारीची तेन्ना कृष्ण सांगता की हांव कितलेकी पंता प्रयत्न केलो ना तुका सोडोवच्याक जाल्यार तुका काय येवची नाका हांव कितलेकी पंता येता आत्तां कसो जाल्यार हांव तुका आपा सोडोवचें येवका म्हूण तेन्ना गजेंद्रान सांगचें म्हणटात पळय तेन्ना तो हें सांगता आलयाय म्हूण म्हळ्यार तूं केन्नाय तूं पुरो जायना तूं केन्नाय थक्कना म्हूण म्हळ्यार तूं आमी ना म्हणचे पुरो देवा जाल्यार तूं आमकां सोडून घालना म्हूण सो तशी त्या प्रकाराची आशा बंद जावन आसचे पुरो ताका साधक जावन आसतना
आम्ही स्वल्प काळ दुखून आम्ही कसं की आमगेल रिते भक्ती प्रयत्न करता असं ते आमगेल भितर मस्त सकाळ अनर्थ असं आमकां ऐकत ना आम्ही भक्तींत कितली प्रगती करतात की नात की आणि आमकां कसं आमकां मुखारसून वच्चे मेळटलें की ना की आमगे असल पुरो मनान तो आमगेलें येवचे पुरो जाल्यार हेची आम्ही म्हणटात पळय हे गजेंद्राले प्रार्थनांत कशें आसा पळय हे भुरी करुणाय देव आललाय म्हळ्यार देव आमकां सोडून घालना म्हूण ते आशा बंद जावन आसूं का आनी आमी तातूंत मुखारसून वचूं का आसा म्हूण सो आमी ह्यांची जल्मांत तूं जगतलें कसं ना हो पुरो विशय आमी आमगेलें आश सोडूनच कसलें की देव एकदम करुणामयी जावन आसा म्हूण सांगिल्लें आसा अशी दिसच्या पुरो की देव भारी दूर आसा म्हूण त्या देवाल खातीर कसं साथ दिना म्हूण आसा ते भारी धूर असल्यारी आम्ही भागवतमान तू पळयत देवान सांज चेडू जावन आसतना तीन तीन स्टेपारी सगळ्यांची ब्रह्मांड कव्हर केला ताका कितली दूर असल्यारी देवाले एक स्टेपान ताका कुडले एक सेकंड भितर ताण पावयत आमगे लागीं सो ती एक आशा बंद म्हूण ती भक्तीन तूं आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी खंय आमी अशी विंगड अशी लेक्चनाच्या की हो आम्ही कसं की करता आसा ती बाकी पुराजन कांय करना ती आम्ही पडलं कसं की भक्ती करता आसा ती तशी मन आयोजनाच्या तशी कसं मन आयल्यार आम्ही या पुरा हळूहळू भक्ताल विषय आम्ही उडगास करून आम्ही लेखू का की ना ना आम्ही काही नाही मस्त आम्ही मस्त धूर असत आणि के म्हणून तशी लेखू का म्हणून जाल्यार मस्त धूर असत तशी लेखून आश सोडूनच इतले दूर असल्यार खंडित देव पावतलो म्हणून अनुकूल संकल्प म्हळ्यार कसं नाशिल्लें आमी करचें आशिल्लें ते आमगे प्रयास जाले तितले आमी कोर न्हू मुखारसून देव आमकां रक्षण करतलो म्हूण ती एक भावनेन आशा पुरो आमी मुखार सुका 5 वर्स कोण करता 10 वर्स कोण करता ती जन्मा येवन देखून देवाल भक्ती करता ती पुरा विंगड विंगड आमगे परिस्थिती आसा पुरो पुरा जनाली ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ आत्ता ते सिरियसली ट्राय करता अशा पुरो ती हातूंत मुखारसून वचेक जाल्यार आमी एक विशय पळयत की केन्ना की देखून आमी भक्तीन तो आयली तसं ती आमी पळयत ताजेन आम शुअर पुरा जनाले आमगेलो अनुभव आसा पुरो की कसं की देवान रक्षण केलें ना खंयच्या कसं परिस्थिती आमकां म्हूण ताचे खातीर आश सोडूनच म्हूण पळयत आणि कितले की कसन कसन जावचे साध्य आशिल्ले की जाल्यार आमकां भक्तीन येवचे एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा कसन कसन आमगेले वयर आशिल्ले जाल्यार आमी कसन करून बसता आशिल्लीं की आमगेले कसन की एजेंडा आसता आमगेले कसन की एक इच्छा आसता जाल्यार ह्या पुरा हाची मध्यंतवय देवान कसन की एक परिस्थिती निर्माण केली आमगेले खातीर की आमी तागेले खातीर कसन की एक भक्ती करच्याक म्हणटात पळय ते अनुकूल कोण दिलेलें आसा देवस्थानां वचचेत आमी देवाल वैष्णवा संघांत येवेत आणि हो पुरा विषय आमी करू आमकां साध्य करून दिला वय न्हू देवान सो हातूंत तागेली करुणा आमी पळयत म्हूण खंय खंय वचेत आमी देवाल क्षेत्रां वचेत धामा वचेत आनी आनी म्हणटात पळय आमी जेवन एक एक पंत आमी पडलेल्या रे आमी जेवन आमगेली इच्छान हें पुरा केलां म्हणून आमकां सांगूं जातलें आमगेले मालगड्यान की भक्तान की कोण की आमकां येवन कसं की सांगू न्हू आमी हातूंत भायर पडलीं ती म्हणजे आम्ही जावन हें पुरा करतलीं हें भक्तींत आमकां रुची येतले खंडित ना कोण की येवन आमकां कसं की एक पुस्तक दिलें तेंचे की देवस्थानां सांगलें आमगेले हावस पासून कसं आमकां शिकोवन दिलां अशें पुरो हाचे निमित्त न्हू आमी आमकां थोडे थोडे मुखार सुन आयलीं ती म्हणजे कसं आमी सोडून आमगेले वयरी साडले जाल्यार आमी कसं पुणी करता आशिल्ले ना खंडितान सो आमी पळयता की देवान आमगे खातीर मस्त कसं करून दिलें आसा ऑलरेडी ताका जे खातीर मुखारसून आनी की मस्त हें आसचें पुरो कसं जाल्यार की आमगेली परिस्थिती आसता सुलभ नासता एक एक पंता जाल्यार हिची असल परिस्थितींतूय कसं की आमकां एक थोडे पुणी करचे चान्स मेळना न्हय ताचेन आमकां देवाल वयर विश्वास दवरयत आनी आनी हें आमी पळयत की आयच्या समाजांत तूं सोसायटी इन जनरल हें सगळ्या विश्वांत कसं चलता आसा म्हूण अशें न्ही की आमी प्राऊड जावका की आमी भायर पुरा जन कसन तांणी बुद्धी नातील जन कांय ना तांणी अशी अशी भावना आसनाच जाल्यार आमी पळयत की भायची परिस्थिती पळयल्यार जनाली कसन एक मानसिकता आसा एक प्रकाराचें पतन जाल्लें आसा त्यात आमी पळयत की देवान आमकां रक्षण करून कसन की एक चांग थोडें एक चांग जीवन करूं तसलें भाग्य तें दिलेलें आसा म्हूण पळयत मुखार सून वच्च्या मस्त सकळ भक्तीन तो आमी कांय करनी आनी के जाल्यार हिची कसं की एक म्हणटात पळय चान्स दिलेलो आसा आनी हे चैतन्य महाप्रभू ते शिश्टाष्टकमांतू आमी पळयत हे शिश्टाष्टकमाचे आमी केन्ना पारायण करता ती तांतू एक एक प्रकाराची खंय देखून देवाल नामस्मरण करून चेतो दर्पण मार्जनम थंय देखून सूर जावन
मत प्राणनाथस्तु स एव नापर. देवान ते चैतन्य महाप्रभून ते एक पाथवे, एक ट्रॅजेक्टरी आमकां एक ते वाट दाखोवन दिलेलें आसा. स्टेप बाय स्टेप नामस्मरण केल्यार तुमी अशी मुखार सिता वचयता. सो हांव एक समरायज करता आतां की आमी सुऱ्या आयच्या डिस्कशनांत हें केलेलें की की कशी हें 7 8 श्लोक हें हायेस्ट लेवल भक्तीचें म्हणून आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की नॉर्मली कशी एक पर्सन प्रिती करता विंगड पर्सन प्रिती करता तें एक नॉर्मली हें जगत प्रीती म्हळ्यार तशी लेखची आमी जाल्यार एक प्रीती अशें आसा पुरो की एक पर्सन एक व्यक्ती प्रीती करता तो प्रीती करना तांकां ते भारी कश्ट जाल्यार ताजे किना मुखार सून कसं म्हळ्यार एक व्यक्ती कोणाक प्रीती करता आनी तो विंगड कोणाक प्रीती करता तेन्ना ते रिजेक्शना म्हणके जाता तेन्ना प्रीत अशें साध्य दिसता जाल्यार ते गोपिका स्त्रीयाल ते परकीय भाव ते माधुर्य रसान तूं दाखयलें आसा की कृष्ण तांकां सोडून वृंदावन सोडून वता जाल्यार तांणी कशें एक प्रकारान इतले काळ येयनातल्यार तांगेली प्रीती उणी जायना म्हूण जाल्यार तांणी सांगता तीच भावना चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा मत प्राण मत प्राणनाथस्तु सेव एव नापर आनी कृष्णान तांगेलें हें लिले खातीर हें पुरो आमी केल्लें म्हूण पळयत हें पुरो अडचण कोन्न देंवला देवान कसं जालें की तांगेली प्रीती आनीक उद्देन येवचे खातीर म्हणून तांणी पुरा लज्जी सोडून मुखार सून आयलीं ती कृष्णान हें पुरो अरेंजमेंट कसं केलें आमी तें हस्तेलें एग्जाम्पल पळयलें की हस्ती सांकाळी घट्टी बांदून जाल्यार ते भायर येवचें जायच ना जाल्यार ते हस्ते नाशिल्ले कडेन उज्ज लागल्यार ती हस्ती कितली घट्टी ती सांकाळ आसल्यार ती पांयान माड्डोवन कसनेपणी करून भायर येतली म्हणून ताका तेगेले आशिल्ले त्या भितर वयले आशिल्ले ते स्ट्रेंथ भायर येता तशी त्या एक प्रकाराची कष्टाच परिस्थिती गोपिका स्त्रियाल खातीर कोण दवरली कृष्णान त्या कष्टाच परिस्थितीन तूं तांगेल ते म्हणटा हार्ट रेंचिंग कष्टाच परिस्थितीन तांकां ते सहन करून नातिलें ते सगळ्या जगत्याक गोपिका स्त्रियाल ती कसन ती प्रीती आसा ह्या भागवतमान तूं दाखोवन दिलेलें आसा म्हणून आनी आमी त्या पॉयंटीर डिस्कस केलें कशी भागवतम पुरा ते समाजांत कशी एक लेखता ती ते पुरा उपरट करून सोडता आमी तें पुरा एग्जाम्पल पळयलें कशी हागेलें अंबरीश महाराज जालें वृत्रासूर जालें तशींच गोपिका स्त्री जालें तांणी साधारण जावन तांणी स्त्री अशी दाखयलेली आसा व्रजवासी जावन जर तांगेल प्रीती मुखारी खंयचे ऋषी मुनी ताणीय न्हय म्हूण तें आमी दाखयलेलें आसा म्हळ्यार भक्तीच्या हायेस्ट लेवलान तूं होड आसा म्हूण कोणीय ना ती म्हूण दाखयलेलें आसा आनी तांगेली ती एक प्रीती तांणी कृष्णा खातीर कसले करूं तयार आसा ती चांग आहे वायट पुरा सोडूं तयार आसा ती सर्व धर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान परित्यज्याचे क्लायमॅक्स गोपिका स्त्रियाल ती प्रीती हाजे किना मुखार सून आनी कांय ना आनी कृष्णान मागीर तें टायम येता तांगेलें रेसिप्रोकेट करचें आसा कृष्ण तांकां पावता आनी त्या वेळी आमी पळयलें तांणी रियुनायट जाता ती एक प्रकारान तांणी ते गोलोक वृंदावन उट्टू वता ती तशींच ही आमकां गोतना कृष्ण आमकां केन्ना पावतलो आमी भक्तीपूर्वक मुखार सून वता आसा ती आनी हायेस्ट स्टँडर्ड ऑफ डिवोशन देखून आमी खंय दूर दूर आसा ती कशें की साधक जावन कशें की थोडे हेकडे तेकडे आमी प्रयत्न करता ती जाल्यारीच आमी हें लेवयत कृष्णान कशें की एक आमकां भक्ती विशयी आमी आयकूच तो शिकोवन भाग्य दिलेलें आसा आमकां तें भागवता विशय गोत आसा भगवद्गीते विशय गोत आसा देवस्थान गोत आसा आमगेल्या तें एक संस्कृती आसा म्हळ्यार देवान इतलें पुरो अरेंजमेंट आमगेले खातीर केलें ना म्हळ्यार खंडीत आतां सोडून घालतलो तो हें इतलें पुरो अरेंजमेंट केलें ना वयनो हांगा तें आहा न्हू हांगा सोडतलो तो आमकां ना खंडित ना आमकां हांगा दोखून मुखार सून वतलें आनी ही पुरो व्हडली प्रार्थना आसा ही स्पेशली हे 7 8 श्लोक आमगेले कांय क्वॉलिफिकेशन ना हे मत प्राण नाथ अस्तु स एव ना परा हे गोपिका गीत हें पुरो म्हणचें आमगेले कांय क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार आमी ह्याच एक म्हूण येता की ही प्रार्थना करतना आमगेले कांय भावना ना ते व्हड व्हड भक्ता म्हणके जाल्यार आमी देवाल आमगेले देवाले प्रिती खातीर एक प्रार्थना म्हूण येता कसं लायक ह्या पॉयंट कसले की ही प्रार्थना पुरो स्तुती आमी पारायण करतात पळय त्या देवाल प्रितीच भक्तान तें सांगिल्लें प्रल्हादाल प्रार्थना असो गोपिका स्त्रियाल प्रार्थना असो पुरा आमी भागवतमान पळयत भागवतमान पुरा प्रार्थनाची ब्रह्माल प्रार्थना प्रचेताल प्रार्थना हांगेल प्रार्थना तांगेल प्रार्थना ध्रुवाल प्रार्थना पुरा प्रार्थनाची आमी तांगेल खंय तांगेल्या म्हणके आमगेल्या प्रिती आसवे ना जर आमी ती प्रार्थना स्तुती करतना आमी ही आश दवरयत की तेव्हा मेगेल मनान कांय प्रिती ना जाल्यार ही की प्रार्थना हांव पारायण करता आसा हे भक्त जन तुगेल प्रितीची नव हांव तांगेल प्रार्थना सांगता आसा ताका तूं म्हाका तुगेल थोडी दय दिव का म्हूण
तेन्ना कृष्णा खुशी जातके जाल्यार की ही प्रार्थना देवाक भारी प्रिती ताका प्रितीच भक्तान सांगिल्ली प्रार्थना ही पुरो ताका आमी केन्ना त्या पारायण करता ती तेन्ना खंडीत देव नोटीस करता म्हणून कसले की भक्त प्रितीची आम्ही मागशी अशा पुरो ती जाल्यार प्रार्थना कोण कोण बरयलेलो पळय सांगिल्ली स्तुती पळय भागवत म्हणटनी तांणी देवाल भारी प्रितीच जनतानी ताका प्रल्हाद महाराजाल प्रार्थना करताना आम्ही प्रल्हाद महाराजाल प्रार्थना करताना अशी लेख येता की आम्ही हे प्रार्थना करताना देवाक प्रल्हादाल उडगास येवच तशी आम्ही करता आसत म्हणून आणि केन्ना अशी एक जाता की देवाक तागे भक्ताल विशयी उडगास जावं तशी जाता देवाक इतली खुशी जाता काय म्हणून आमकां कशें की ताजें म्हणटात पळय इन्सिडेंटल बेनिफिट म्हणटात पळय आम्ही म्हणची कशें की जाल्यार देवाक ते भक्ता प्रीती आसली निमित्त आमकां कशें की ताजें बेनिफिट मेळटलें म्हणून सांगता म्हळ्यार ते एग्जाम्पल सांगतात पळय कोणी एक मेसेंजर येवन रायाक पूर्ण विषय सांगला दिसो मेसेंजर येवन रायाक कशें की एक गिफ्ट दिता तेन्ना तो कशें की ते एक चांग न्यूज आसता ते मेसेजांत की अमूक जनाल कशें चेडू जालें कशें ते दाव ते रायाक कितली खुशी जाता काय त्या मेसेंजरान खाली मेसेज हात मात दिल ना ताण कसं करनी जाल्यार देव पक्क राया खुशी जाल्यार ताका तागेले नेकलेस जावं तागेले रिंग जावं ब्रेसलेट काणू ते मेसेंजरा दिता काय कसं की कशें की एक भारी खुशेच प्रितीच वस्तू रायान ताजे रायाक ताणें ते मेसेज हाडून दिलेलें आसा तशी आमी हें प्रार्थना करताना देवाल कोण की प्रितीच भक्त आसा तांगेल विशय हे प्रार्थना सांगताना आमी लेख येता की सांगेल प्रकार आमकां देवाल कसं दय मेळटली म्हूण तशें आशय आसूं आणि ह्या पुरा शिष्टाष्टकमाची प्रार्थना चैतन्य महाप्रभून राधाराणी भावांत केलेलं आसा म्हळ्यार आमी हे शिष्टाष्टकम केन्ना म्हणटा ती तेन्ना खंडीतची कृष्णाक आमकां आमी राधा लोडगासकर जावच तशी करता आसा ती आनी ताजेन कृष्णाक कितले खुशी जावचे पुरो आनी आमी देवाल दय ताजेन आकर्षण करतली की आकर्षित करतली की देवान आमकां दय दिवो खंडिता जातली सो असल एक सेवा भावान आमी केन्ना हे शिष्टाष्टकम देवाल नामस्मरण करता ती आमगेल कसं पुरी आमगेल कसं आयडिया आसच्या पुरो आमगेल कसं मनांत आसच्या पुरो अंडरस्टँडिंग ह्या पुरा विशयांतू जाल्यार आमी कसं लेखतात ते सम की नाही आमी प्रार्थना करताना अशी लेखयत की तशी लेखयत की ह्या पुरा क्वेश्चन्स आन्सर्स आसतले आमगेल मनांतू ते हगूर हगूर ते वतले सो हांगार आपयता सॉरी हे सेशन चिके लेट जालेलें आसा जाल्यार हांव लेखलें ह्या पुरा कंक्लुडींग पॉयंट सांगयता कसं नाही पुणी चुकी जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमी तसं हांव सांगल्या म्हणटा कांय क्वॉलिफिकेशन ना तसं की आयकलें तुमगेल मुखार दवरता आसता किंचित रुपानी तुम्ही पुराजन म्हाका हे सेव करता आसत भागी दिता आसत सो हांगार आपयता सेशन लेट जालेलें आसा आमी नॉर्मली 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ती जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 8:10 जावचे येता आसत ताका कोणाक सेशन क्विट करता जाल्यार करूं येता आणि कोणाला टाइम असे एक 10 मिनिटं तांणी सेशनात कंटिन्यू करूं येता हरे कृष्ण महामंत्राचे हा म्हळ्यार हे पुरा शिष्टाष्टकमाचे मेन पॉइंट ह्यांची की आमी देवाल नामस्मरण करता म्हणून सो मात लेट जालेलो आसा तो कोणाक सेशन क्विट करता आसल्यार तुमी क्विट करूं येता आमी प्रभुपाद सोमेल ते रेकॉर्डिंग प्ले करता ती कोणा टाइम आसा तांणी 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणच्या खातीर हे सेशनात कंटिन्यू करूं येता कोणाक क्विट करता जाल्यार करूं येता हरे कृष्णा धन्यवाद कसली चूक असल्यार तुम्ही क्षमापण करून दिता हरे कृष्ण आता मी 108 पंत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
हरे कृष्ण. धन्यवाद. सेशन जॉईन केली खातीर लेट जाल्लें आसा. कोणाक कॉमेंट करपाक आसल्यार कर येता. म्हणजे नेक्स्ट टायम कंटिन्यू कर येता. नेक्स्ट टायम आमी आतां ही मुखावेल टायम मुखावेल समय हेतू ते शिष्टाष्टकम सिरीज आज कंक्लूड जाल्लेलें आसा. सो मुखावेल आतां गीता जयंती येवची आसा ताचे खातीर आमी गीता संबंदीत कसं नाही पण एक सेशन्स आमी पार्टिसिपेट करूया पुराय. धन्यवाद पुरा जनाक तुम्ही कॉमेंट्स खातीर आनी जॉईन केली खातीर. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की. नेक्स्ट संडे में गीता विषय डिस्कशन. हरे कृष्ण.